किरण कांदोळकर हो हळडणे मतदारसंघात खंयच्याय परिस्थितीन बीजेपीक हरोवपाक तिकलो आमदार आहा पळय तो कॅन्डिडेट आयचो आनी पयलींचो आमदार हेका हरोवपा खातीर पोट तिडकीन लोक सगळे जमलेले आसा। कार्यकर्ते उपाट परिस्थितीन येता। मर्यादा जर सांबाळूंक जाय जाल्यार स्वता आमचे कॅन्डिडेट किरण कांदोळकर सांगले की तुमी भोंवो नाका, पांचा वयर भोंवंक मेळना, कायद्याचें उल्लंघन जावंक फावना। पूण कितें करतले लोक कशेंच आयकना। बीजेपीक हटाओ ही मोहीम चालू आहा आनी किरण कांदोळकराक खंयच्याय परिस्थितीन हळडण्या हो येणारो आमदार करपा खातीर अवश्य ते जिखून हाडटले म्हणून जर लोक पोट तिडकीन येयल्ले आसा। उसका पहले कॅम्पेन करता कसो रिस्पॉन्स पळयता? हळडणे भागान आयज मेरेन हांवें 40% सुमार जाग्यांचेर वेगळ्या भागांनी वेगळ्या पंचायतींनी बस्तोड्या, आल्दोना, नाशनोला अशे वेगळ्या जाग्यांनी जे आमी भोंवताय। उसकय 2 दीस पयले हांव भोंवतालो। बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स आहा आनी लोकांचे म्हणजे सामकाराक सून हांगासर बीजेपी नाका, बीजेपी हटाव, प्लॅन हटाव, म्हाका दिसता ही मोहीमूच लोकांनी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या ही राबयल्ली आहा अशें म्हाका पयना फुडें दिसता। इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन कोणाकूच हांगासर बीजेपी नाका जाल्ली आहा, कोणाकूच हांगासर ग्लॅन नाका जाल्लो आहा। तर सगळे जाण उलयतना ऑप्शन म्हणटात तूं हांगासर हळडण्यान रावलो तो बरो जालो, आमकां ऑप्शन नासले। सो किरण कांदोळकर एज अ ऑप्शन तांकां हे फावटी गावल्ले आहा आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान जी 14 तारीख जो व्हॅलेंटायन डे आहा ह्या दिसा 1 फुलाक रिजेक्ट करतले हे फावटी आनी 2 फुलां ही जिखोन हाडटले। 1 फूल म्हणजे कळ्ळें तुमकां कितें तें। 1 फूल नाका जाल्लें आहा, लोकांक त्रासान घातले, म्हारगायेचो विशय आसात, कोविडाच्या टायमार लोकांक त्रासान घातले, विदावट ऑक्सिजन लोकांचे हांगासर मृत्यू जाले, भुरगे काबार जाले, अशे खुबशे विशय आहा। सो हे फावटी कोणाकूच बीजेपी नाका जाल्ले आहा, 1 फूल नाका जाल्लें आहा। व्हॅलेंटायन डे दिसा 2 फुलां ही लोक त्या दिसा ठरयतले आनी 10 मार्चाक जो रिजल्ट जातलो वो हळदणकारांक, उसकयकारांक आनी सगळे बाकीच्या हळदण्यान चितले पोमुर्फिया, उसकय, बस्तोड्या, नाशनोला, मोयड्या, आल्दोना आनी बाकीचे 7 आनी 8 वॉर्ड नंबर म्युन्सिपालिटीचे येता। हो दीस जो आसतलो गुलालान खेळपाचो दीस आमच्या टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांक आनी सगळ्यांक आसतलो। पण ही जी न्यू पार्टी आसा पळय ते न्यू पार्टीक जेन्ना लोक वोटर जे वोट मारपाक येताले सो ते मोटिवेट जावपा खातीर तुमी कितें प्लॅनिंग आसा? ना अश्यो आमच्यो स्किम्स आमी भरपूर काडलेले आहा ज्यो तुमी आयकले आसतले। आमची गृहलक्ष्मी म्हणून जी बायलांक आमी 5,000 दिवपाचे, जे गृह आधार आहा तिकाच अपग्रेडेशन म्हणया आमी 5,000 दिवपाचे आमी वचन दिल्ले आहा। तेच्या अंतर्गत 3 लाखा वयर बायलां आमकां आज मेरेन रजिस्टर जाल्ली आहा गोंयान। युवा शक्ती कार्ड आमी काडलेले आहा जे भुरग्यांक आयज लोन घेवपाक, शिक्षणाक, हायर एज्युकेशनाक आसत किंवा बाकीच्या गोष्टींक लागून बिझनस करपाक लागून जो लोन जाय पडटालो भुरग्यांक, थंय जर गव्हर्मेंट तूं ईडीसीन गेलो किंवा गव्हर्मेंटाच्या ओबीसी कॉर्पोरेशनान गेलो किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार तुका घर मॉर्गेज करचें पडटालें। भुरग्याक गव्हर्मेंट विटनस हाडून थंय लोनाक लागून तेस्तेमेत लावचो पडटालो। सो ह्या जाग्याचेर आमी जी स्कीम काडलेली आहा विदावट एनी कोलेटरल म्हणजे कसलोच आहा, हेका लागून लोक आमकां इम्प्रेस जाल्ले आहा। 1 लाखा वयर भुरगे ऑलरेडी हेका जॉयन जाल्ले आहा। तिसरी म्हणजे आमी जे कूळ मुणकार जे चलताली प्रकरणां, जी मुणकारियल प्रकरणां आमी सगळी आमचो सरकार अस्तित्वान येना फुडें आमी सगळी विथड्रॉ करतली। लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट आमी 300 मिटर वा 250 मिटर जे आहा हे आमी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार पे करतलो आनी तांकां दितले। बाकीचे जे कितें आसतले भाटकाराक भरपाचे, भाटकाराक सरकार भरतलो ओ इन मदल्यान जागो दितलो। 50 लाख फॅमिली अश्यो आमी आयडेंटिफाय केल्ल्यो आहा ज्यो पयलींसून बिफोर 76 हांगासर आहा व तेंचे आवय बापूय जे पयलींसून हांगासर आहा अश्यो गोंयकार 50,000 फॅमिली जेंचे कडेन घर ना हांकां 100 स्क्वेअर मिटरान घर सबसिडायज रेटीन बांदून आमी दितले। हे तरेच्यो आमच्यो स्किमी आहा। तेच्या भायर तेच्याच वांगडा काँग्रेसीकूय कंटाळले, कित्याक काँग्रेसीन फाटले फावटी पणजेचो आमदार धरून 18 आमदार जिखोवन दिल्ले ह्या काँग्रेसीक, पूण तेतले आयज उरोन 2 उरलेले आहा। आयज काँग्रेसीक हे आमदार सांबाळपाक जमले ना किंवा काँग्रेसीक क्लियर मेजॉरिटी आमी गव्हर्मेंट घडोवन दिल्लो म्हणून येता, हे लोक घडोवंक शकले ना। सो तेका लागून लोक हे फावटी काँग्रेसीकूय ना, बीजेपीकूय ना आनी बाकीच्या खंयच्या पार्टींक ना, आमचे अलायन्स जे आहा एमजीपी आनी टीएमसी अलायन्स आहा हेका लोक एक्सेप्ट करतले। कारण लोक हे फावटी जे भशेन 2012 जी लाट येयल्ली अगेन्स्ट काँग्रेस आनी सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी मेळोन पर्रीकाराक जिखयल्लो तेन्ना बीजेपी आनी पर्रीकाराक म्हणून जिखयल्लो, तो हे फावटी तशेंच आहा। हे फावटी बीजेपीच्या अगेन्स्ट लाट आहा, काँग्रेसीचेर लोक नाराज आहात, लोकांक ऑप्शन मेळ्ळे आहा। ममता बॅनर्जी ही प्रॅक्टिकली नरेंद्र मोदीच्या अगेन्स्ट तिणेन आपल्या विधानसभा इलेक्शनाक फायट दिल्ली आहा, अमित शाह असल्याक तिणी फायट दिल्ली आहा। सो बीजेपीक जर हांगासून आयज धांवडायतले जाल्यार टीएमसीची गरज आहा, ममता बॅनर्जीची गरज आहा आनी
हांगासर TMCचीच गरज आहा अशें म्हणून लोक हे फावटी आमच्या वांगडा रावतले. हय तुमी आतां काँग्रेसीच्यान ऑफर दिल्ली आसा म्हणून म्हाका तेंचो राहुल गांधीच आवडना. आनी कितें सांगू, जालें हांव लिडरशीप पळयता, लिडरशीप स्ट्रॉंग आसपाक जाय. तुमचें आतां सद्या हें कितके जाल्लें आसा आमी हें एक आल्दोनान हांव थिवेन आमचे अबावट 75%च्या वयर भोंवन जाल्ले आहा. कविता कांदोळकराच्या आल्दोनान हांव जो भोंवता वो 40% मेरेन म्हजे जाल्ले आहा. सो आमी मॉर्निंग इवनिंग भोंवता तशें लोकां कडेन आमी भोंवता म्हणजे बेश्टे दारान भितर सरता आनी भायर सरता अशें ना. लोकांक समजून सांगपाचो आमचे कार्यकर्ते आमी प्रयत्न करता. सो त्या प्रमाणे आमकां मातसो टायम लागता. पण सद्या कोविडच्या टायमान व्हडले लिडर बी अशी मिटिंगो जावचे ना तेन्ना तुमी कोणाक अशें हें करतले, तुमचे लिडर्स कोण येतले बी अशें? आमचे लिडर्स गोंयान आहा, पूण आमी जे कितें इलेक्शन कमिशनरान जें कितें बंधन घालून दिल्लें आसतलें तें आमी पाळटले. भारतीय जनता पार्टीचो जो मुख्यमंत्री आहा हो लोकांच्या जिवार उठलेलो आहा. हो नाका जाल्ल्यो खंयसर त्या दिसा थिवे भोंवन मिटिंगी घेतालो. जे चीफ इलेक्शन कमिशनरान सांगलेले 5 जाणां वयर तुमी भोंवंक शकना, 10 जाणां वयर तुमी भोंवंक शकना, मिटिंगे घेवंक शकना. पूण BJP आयज गोंयान BJPचो मुख्यमंत्री पळय आहा तो आपले खुर्चेची गरिमा तेणी वगडायल्ली आहा आनी हो लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा, लोकांक कोविडाच्या ह्या फोंडान घालता. हेका लागून आमचे जे लिडर आसतले हे आमी प्लस आमचे लिडर आमचे कार्यकर्ते जे कितें इलेक्शन कमिशनर कितें आमकां बंधन घालून दितलो ते आमी पाळटले. आमकां लोकांच्या जिवाची काळजी आहा.